नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आजची मार्केट अपडेट. ब्रेस्तारचे ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव्ह उक्ते जाले आनी पुराय दीस मार्केटात हेवी सेलिंग प्रेशर उरलो. 19,820चेर निफ्टी इंडेक्स गॅप डावन उक्तो जाल्लो. 19,840 मेरेन हाय मारून इंडेक्स 19,659 मेरेन पडून निमाणे 19,671चेर सुमार 140 पॉइंट डावन नेगेटिव्ह क्लोजिंग दिली. सेन्सेक्स 66,473चेर उक्तो जाल्लो. 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंप मेरेन इंडेक्स 551 पॉइंट पडून 65,887चेर नेगेटिव्ह क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ONGC, मारुती आणि ब्रिटानिया कंपनीचे शेअर आज चढले. आयच्या लार्ज कॅपात पडपी शेअरांमध्ये NTPC, HDFC, रिलायन्स, ॲक्सिस बँक, टाटा कन्झ्युमर आणि ICICI बँकेचे शेअर आज अंडर प्रेशर ट्रेड झाले. आज चढशे इंडेक्स नेगेटिव्ह ट्रेड झाले. निफ्टी ऑटो आणि फार्मा सेक्टरात काय प्रमाणात बाईंग आयली. बँक निफ्टीक HDFC आणि ICICI या दिग्गज बँकांनी वयर सरपाक दिले ना. आजच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो अस्त्रा मायक्रोवेव्ह प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनीचो शेअर. नेगेटिव्ह मार्केटात शेअर पॉझिटिव्ह उक्तो जाला आणि सुमार 10% चढून नव्या लाईफ टाईम हायचेर पावलो. 470 रुपयांचेर उक्तो जाल्लो शेअर 513 मेरेन चढून नव्या 52 वीक हायचेर पावलो. हुडको हे सरकारी कंपनीचो शेअर आज 9% वयर पडलो. सरकारान आपलो 7% स्टेक विकपा खातीर OFS म्हळ्यार ऑफर फॉर सेल काडपाचो निर्णय घेतला. त्या खातीर 12% डिस्काउंटाचेर शेअर प्रायस 79 रुपया फिक्स केल्ल्यान शेअरान मोठी सेलिंग आयली. बजाज इलेक्ट्रिकल्स कंपनीचो शेअर आज पॉझिटिव्ह आशिल्लो. कंपनीक पॉवर ग्रीड कंपनी कडच्यान 347 कोटींची ऑर्डर मेळ्ळी. IPOच्या खबरात आज IRM कंपनीच्या IPOचेर नदर मारूया. IRM कंपनीन 545 कोटींच्या इश्यू सायजाचो IPO आज सावन उक्तो केला. 20 ऑक्टोबराक 4:45 IPO क्लोज जातलो. IRMन प्राइस बँड 480 ते 505 रुपया मेरेन दवरला. लॉट सायज 29 शेअरांची दवरल्या. कमीत कमी इन्व्हेस्टमेंट 13,920 रुपया. रिटेल इन्व्हेस्टरांक 2 लाख रुपया मेरेन अप्लाय करूं येता. इतल्यार आजची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच नव्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.